नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नायकाच्या उगडासान पणजेच्या कला अकादमीत घडोवन हाडली शोक सभा. तांचो लोकां खातीर मोग आनी केल्ल्या वावरा विशीं जागयल्यो यादी. साखळी सुर्ला गावात झाडांची बेकायदेशीरपणान कत्तल केल्यान ग्रामसभेत जालो बरोच बोवाळ. पंचायत हो सादो विशय हाताळपाक कित्याक करतात कळाव. थळावे मागतात जाप. प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाच्या विशयावयल्यान तापली बेतोडेची ग्रामसभा. आयआयटी प्रकल्पाविशीं पारदर्शकताय दिवची. ग्रामसभेत एकमतान थाराव केलो पास. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात स्फोट जावन मरण आयिल्ल्या कामगारांच्या फॅमिलीन दरेकी 10 लाख भरपायेची केल्या मागणी पुराय करिना तो मेरेन कुडी घेवचे ना ताब्यात दिल्या शिटकावणी. कोमनीदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक गिरी कोमनीदादीन केलो खर विरोध. गिरी कोमनीदादीच्या बसकेत थाराव पास. अध्यक्ष तुलियो डिसोजान दिली माहिती. राज्यात चड पावस पडिल्ल्यान ताळगांवच्या शेतकारांचेर आयल्या हावळ. दर वर्सा ह्या अडचणीक तोंड दिवचे पडिल्ल्यान शेतकारांनी उक्तायली खंत. आयतारा साखळी सुर्ला वाठारांतली ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत वाठारांत जाल्ल्या झाडांच्या कत्तल प्रकरणा संदर्भात बरोच बोवाळ जालो. पंचायत हो सादो विशय हाताळपाचो सोडून वाडयता कित्याक हाची जाप आतां फ्युरियस जाल्ले थळावे मागपाक लागल्यात. आम्ही किती दिवसांनी उगी होता आमका खबर नाही तर आता येतो दिवाळ वचन आम्ही काम करतो बरोबर काढतो वचन सत्य काय करतो एकतरी कामा केलं आयतारा जाल्ले सुर्ला साखळेची ग्रामसभा बरीच तापड जाली. सुर्ला गावातल्या सुमार 3.5 किलोमीटर लांबायच्या दोंगुल्लेचेर झाडां कातरपाच्या प्रकरणात पंचायत समिती, जैव विविधताय समिती आणि थळाव्यांनी मिळून कातरिल्ल्या झाडाच्या संख्येची तपासणी करून ताची पडताळणी करून अहवाल तयार करपाचो निर्णय घेतलो. पूण निमण्या खिणाक उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या सुचोवण्या उपरांत पंचायतीन ही तपासणी रद्द केल्ल्यान सुर्ला पंचायतीत बरोच बोवाळ जालो. पळयात सुर्ला गांवचे ग्रामसभेत जाल्ले केसांवदी कोफुसांव. फाटल्या आयतारा ग्रामसभा जाल्ली आनी थंय आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें की हाजे इल्लीगल ट्री कटींग आसा. त्या ग्रामसभेक बोवाळ जाल्लो काय की ते इल्लीगल ट्री कटींग जाला तेचो रिपोर्ट जाला काय कितें तर पंचायत मंडळान आमकां सांगलें रिपोर्ट जावना म्हणून. आनी थंय डिसिजन अशें जालें की आमी वचून स्वता पंचायत VDC आनी बायोडायवर्सिटी आनी गांवचे लोक वचून रिपोर्ट करुया म्हणून. आनी त्या दिसा ठरयलें की शेनवारा वचून रिपोर्ट करपाचो. आमी वचून ते थंय इन्स्पेक्शन करपाचें एक्झॅक्ट झाडां कितकी मारल्या कोण खंय मारल्या कितें मारल्या तेचो. त्या प्रमाणे ह्या शेनवारा वचून करपाचें ठरलेलें. पूण कालूच आमकां अशें एक लेटर दाखयलें पंचायतीन की आमी तें हें कॅन्सल केलां. तें बी काल म्हणजे आयज वचपाचें जाल्यार काल तेंच्यांनी लेटर धाडलें की थंय तुमकां वचपाक पंचायतीन थंय वयचें न्हू कित्याक तर कलेक्टरान रिपोर्ट केला की कलेक्टरान ती सगळीं झाडां मेद्दिल्लीं आसा पंचायतीन थंय वचून मेदची न्हू म्हणून. पूण आमचो कलेक्टराक एकूच प्रश्न आसलो तो आयज तेकाच लागून हो विशय तापलो की आमच्या घरान जर चोरी जाल्या जाल्यार ती चोरी आमी कितकी जाल्या ती सांगप ना. पोलीस येवन सांगतले कितकी जाल्या ती चोरी असो विशय हांगा जालो. ग्रामपंचायतीक सांगता मेजू नाका म्हणून आमी मेदल्या म्हणटा कलेक्टरान FN फायल केला म्हणटा. आमकां रिपोर्ट कॉपी अजुनूय दिवंक ना. बरें तेंच्यांनी जर तो येवन थंय इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार तेंच्यांनी पंचायतीक विश्वासान घेवंक ना, VDCक घेवंक ना, ना कंप्लेनरांक घेवंक ना. म्हणजे एक्चुअल झाडां मेदल्या की ना होच आमकां दुबाव आसा. मिटींग आपयलें डिस्कशन तेंचें चललें पण म्हाका दिसता पंचायतीन तांकां बरें आन्सर दिल्ले आसा. तेंच्यांनी तांकां बरें म्हणजे प्रश्न उत्तर तेंचे बरें जालें आनी तें खेळा मेळान तेंचें जाल्लें अशें लास्टाक जेन्ना हांव पावलो तेन्ना अशें दिसलेलें आहा. आनी तेंचें कितें काही तांकां शंका आसा जाल्यार हांवें तांकां प्रॉमीस केला की तुमकां दोनूय म्हणजे आमची पंचायत मंडळ आनी हे आमचे जे आतां जे NGO आसा बाकीचे आमचे बायोडायवर्सिटी आसा बाकीचे हेज्या संदर्भात जेका आमच्या नागरिकांचें इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें त्या भागांतल्या तांकां सांगलां आमी CMA कडेन या आनी CMAचे अपॉइंटमेंट घेवन दिता आनी तो विशय CMA कडेन मांडल्या उपरांत हो दोगांयकूच ह्या विशयाचेर तोडगो काडटलो. म्हाका विश्वास आसा आयज आमकां ते
करचे पडले की आमकां ऑर्डरूच तशी येयल्ली की आमी पयलीं केल्ले आहा जॉयंट इन्स्पेक्शन, तुमी आनी परत करपाचें ना. खंयच्या बाबतींत जॉयंट इन्स्पेक्शन आहलें? जितली कितें ट्री कटींग जाल्ली पळय थंय ती पळोवपा वचपाचें. की जे तुम्ही रिमांड लेटरां केल्ली रिपोर्ट करपा खातीर ती कित्याक अजून येवना, तेन्ना आमी आतां तांकां पर्सनली सांगलां की आमी प्रत्येक ऑफिसान वचून फॉलोअप करता. जो रिपोर्ट आमी मागला तेंचे कडेन किंवा जे लेटरां आमी केल्या तेंचे जाता इतके बेगीन पर्सनली त्या ऑफिसांनी वचून सरपंच सेक्रेटरी आमी वचून फॉलोअप घेवन तो रिपोर्ट आमी मेळोवपाचो प्रयत्न आतां करतले. की ते सिस्टमीन सरपंचांनी सांगलां तांकां की आमी तो रिपोर्ट तेंचे कडसून पर्सनली फुड्यान बसून 1 to 1 उलोवन आमकां तो रिपोर्ट मेळोवपाचो प्रयत्न आमी पंचायत करतली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा बेतोड्याची ग्रामसभा प्रस्तावित IIT प्रकल्पाच्या विशयावयल्यान तापली. IIT प्रकल्पाविशीं पारदर्शकताय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत लावन धरली. उपरांत थळाव्यांनी IIT प्रकल्प आड थाराव पास केलो आनी IIT प्रकल्प रद्द केल्ल्याची कायदेशीर सुचोवणी काडची असोय थाराव ग्रामसभेत पास केलो. तशेंच कोयर वेवस्थापनाचेर सुमार 50 लाख रुपया खर्च करून लेगीत ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी पंचायतीक धारेर धरले. प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो तो आमी आतां ग्रामसभेच्यान रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें आसा दॅट आमकां तो प्रोजेक्ट फ्युचराक सुद्दां हांगासर येयल्लो नाका म्हणून. सो आनी ग्रामसभेन आमकां तें रेजोल्युशन दितलें म्हणून सांगलां. सो पळोवया आतां दिता केन्ना दिता आनी कशें दिता तें. म्हजें नांव दिशा रमण गावडे आनी आमकां हो IIT प्रोजेक्ट न्ही हांगा खंयचो प्रोजेक्ट आमकां हांगासर नाका. आनी हांव गोवोरमेंटा कडेन इतकें सांगपाक सोदतां की जशे तरेन तुमी फर्स्ट नोटिफिकेशन जशे तरेन तुमी गॅझेटियरची घातलेली न्ही की हांगासर IIT प्रोजेक्ट येवपाचो आसा म्हणून, तशेंच तुमी गॅझेटियराचेर परत एकदां घाला की कॅन्सल केला म्हणून हे प्रोजेक्ट आनी हांगासर खंयचोच असो प्रोजेक्ट येवपाचो ना जो आमच्या एग्रीकल्चरल लँड आनी आमच्या एनवायरमेंटाक हार्म जातलो. स्पेशल ग्रामसभा मागलेली आणि ती स्पेशल ग्रामसभा त्यांनी अजून पर्यंत घेतलेली ना आणि ताका लागून आमी काल शुक्रारा वचून ते बिडवून बिलागू घातलेलें आसा. पूण आयज आमी एक जवळ जवळ म्हाका दिसता पयले खेपे अशें बजेट आमच्या पंचायतीन जालां की जवळ जवळ 38 एप्लिकेशनां आयज थंय गेल्ली आनी आयज इतिहासान हो बेतोड्या पंचायतीची पयली खेप अशें आसा. आनी चडशे विशय जे आशिल्ले ते आशिल्ले ते फक्त IITक लागून आशिल्ले आनी आयज ते रेजोल्युशन पास करून घेवपाक खूब फाटीं फुडें जातालो सरपंच आनी पंचायत बॉडी. पूण खंय ना खंय तरी तेंचे दबाव येयल्ल्या कारणान आयज हो तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी आमकां जशें जाय तशें रेजोल्युशन आयज सरपंचाक आनी सेक्रेटरीन आनी पंचायत बॉडीक पास केल्लें आसा. कितें म्हणून पास केल्लें आहा तें तुमकां कशें जाय तें? आमकां अशें जाय आशिल्लें की 63/2 जो आसा हो कंप्लीट एग्रीकल्चरल झोन आसा तो आनी तो प्लॉट जो आसा तो 19,000 असो आसा प्लस आसा. तो हे हो जो आसा हितून खंयच इंडस्ट्रियल इस्टेट येवपाक जायना. हितून म्हणजे IIT प्रोजेक्ट सोडून आनी थंय कसलोच प्रोजेक्ट येवपाचो ना, येवपाक जायना हेच्या भविश्यान. आनी हे फक्त जो आसा हो फक्त एग्रीकल्चर झोन आसा हांगा फक्त एग्रीकल्चर करपाकूच हो यूज करचो आनी आमची जी कम्युनिटी आसा कम्युनिटीक लागून हो थंय उरलेलो आसा आनी तो हेच्या फुडें असोच आमचो तो आमच्या पोझिशनांत तो उरपाक जाय. म्हणजे गांवाक लागून हो जो जमीन जी आसा ही गांवाक लागून वापरपाक जाय तिवूय बीन एग्रीकल्चर पर्पज नॉट अदर देन एनी पर्पज. रेजोल्युशन आमी तेंचे कडेन वाचूनय घेतलेलें आसा आनी हे रेजोल्युशन जें आसा हे रेजोल्युशन आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी दिवचें म्हणून आनी आमकां जर गरज पडली आमकां जर अशें दिसता जाल्यार आमी ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय दितले. ज्या ग्रामस्थाचो एकूच विशय आशिल्लो की आमकां IIT नाका. सरकारान 28 तारखेक गेल्ल्या सरकारान डिक्लेअर केलें की
मिनिस्टर आमचो मंडळ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो अक्षय तसोच कोमुदाचो अध्यक्ष आणि स्वता सरांना हांव बसलेलो. सरान थंय सांगलें की प्रेस घेवन की ही जी IIT आहा ती कंप्लीट स्क्रॅप जाली, पूण लोकांच्या समाधाना खातीर आनी लोकांनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा म्हटली ती आमी घेवन आशिल्ली की आमी परत मागीर सरान स्क्रॅप केली. मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो ती स्क्रॅप केली म्हणून. तेन्ना आमी एक फोर्टनायट मिटिंगे रिजोल्युशन घेतलें की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेवपाची गरज ना. जेन्ना गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केलें की स्क्रॅप केली म्हणून, ते खातीर आमी ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेतली ना. आनी लोकांक सांगलें तुमचो जो इश्यू आसा तो तुमी ऑर्डिनरी ग्रामसभे मांडूंक शकता. आनी त्या लोकांनी मांडलें, केळी मेळचें जालें आनी आमी तें रिजोल्युशन बरे भशेन घेतली आनी बरे भशेन ग्रामसभा जाली. आनी म्हाका दिसता ही तर आयची ग्रामसभा एकदम आमची बरी जाली. IIT विरोध जो आशिल्लो, IIT विशय जो आशिल्लो, IIT विशया वयल्यान बरीच तापली, भरपूर हेजेर चर्चा जाली आनी अखेर जे ग्रामस्थांनी बेंदोडा ग्रामस्थांनी जे निवेदन दिल्लें की हो IITचो जो विशय आसा तो ग्रामसभेन हांगा ठराव घेवचो, आवाजी मतदानान ठराव घेवचो आनी हांगा कसलेच हेजे मुखार प्रकल्प हाडपाची ना अशे तरेन ठराव घेवचो आनी हो प्रकल्प रद्द करचो असो ठराव घेवपा खातीर तेंच्यांनी निवेदन दिलें. पूण हेजी बरीच चर्चा जाल्या नंतर अखेर सरपंच पंचायत मंडळ यांनी जो हो ठराव मंजूर करून घेतला आनी ग्रामसभेन आवाजी मतदानान हो ठराव मंजूर जाल्लो आसा की हेजे मुखार कसलेच प्रकल्प येवपाचे ना आनी हांगा कसलेच प्रकल्प जावचे ना. हे संदर्भान ठराव घेतला म्हणून ग्रामस्थांनी हांगा पत्रकारांक हेंची म्हायती दिल्ली आसा. आनी ग्रामस्थांनी सांगलां की गॅजेटाचेर जसो घातलेलो की हांगा IIT येता, हो गॅजेटाचेर जेन्ना विशय येयला तसोच विशय हांगा रद्द जालो म्हणून गॅजेटाचेर परत अधिसूचना काडची अशें तेणी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडच्यान एकनाथ खेडेकर. आदले मुख्यमंत्री आणि गोयचे लोकफुडारी सर्गेस्त रवी नायक हांचे यादीन आयोजीत केल्ले शोक सभेत भाजपाच्या विविध फुडाऱ्यांनी तांच्या राजकीय आणि सामाजिक वावराचेर उजवाड घालून तांकां आर्गां ओंपली. रवी नायक हांच्या मरणाक लागून राज्याच्या राजकारणात एक म्हत्वाची पोकळी निर्माण जाल्या अशें ह्या शोक सभेत फुडाऱ्यांनी मत उक्तायलें. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त रवी सीताराम नायक हांकां ऑक्टोबराच्या 14 तारखेक मध्यराती उसरा हड्ड्यान दुखता म्हूण तांकां फोंडेच्या सावयकर हॉस्पिटलांत भरती केल्ले, पूण उपचारा वेळार तांकां हॉस्पिटलानूच मरण आयलें. तांच्या मरणाक लागून गोंयांत दुख्खाचे ल्हार पातळिल्ले. त्या उपरांत पणजे कला अकादमीत गोंयचे सगळे फुडारी एकठांय आयले. आदले मुख्यमंत्री आनी गोंयचे लोकफुडारी सर्गेस्त रवी नायक हांच्या यादीन आयोजीत केल्ले शोक सभेत भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांच्या राजकीय आणि सामाजिक वावराचेर उजवाड घालून तांकां आर्गां ओंपली. रवी नायक हो लोकांचो फुडारी आशिल्लो. ताणें एक बरो मुख्यमंत्री म्हणून काम केलें आनी केन्नाच सूडबुद्धीचें राजकारण केलें ना. ताणें केन्नाच कोणाक त्रास लेगीत दिलो ना. स्वताच्या समाजाची सेवा करताना ताणें हेर समाजाच्या कल्याणा खातीरूय वावर केलो. तो सगळ्यांकडेन मोगान वागतालो अशें म्हणत तांच्यो यादी जागयत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडेन तांकां आर्गां ओंपली. हे जर कोण आसत जाल्यार ते रवी बाप नायक, ज्यांच्यांनी बऱ्या तरेची एक फोंडा भागा सारकेल्या एज्युकेशनल संस्थाय घडयली आनी आज कितले तरी भुरगे त्या हातून शिकून आज खूब फुडें पाविल्ले आसात. रवी नायक हो फकत भंडारी समाजाचोच फुडारी नाशिल्लो, तो पुराय बहुजन समाजाचो मुखेली आशिल्लो. गोंयच्या राजकीय इतिहासात नोंद जाल्ल्या फुडाऱ्यां मदीं रवीचें नांवूय नोंद जाता अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें म्हटलें. तांचे खातीर शैक्षणीक सुदारणा आसात आनी त्याही पेक्षा तुमी फुडें वचात, आपूण तुमचे बरोबर आसा हो दिल्लो मंत्र आसात हो सदांच जपतलो आनी म्हाका दिसता ताजे हे कार्य खंयचोच मनीस विसरपाना, ते सदांच शासनाचे याद उरतले. भाऊसाहेब बांदोडकरा उपरांत रवी नायक हो बहुजन समाजाचो एक नामनेचो फुडारी म्हूण वयर सरलो. राजकीय जिणेंत वांगडा काम करतना म्हजें नांव मुखार येतालें, पूण रवी सदांच सेनापती आसतालो. रवी हाणें समाजात खंयच्याच प्रस्नावयल्यान केन्नाच वाद निर्माण जावंक दिवंक ना अशें आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप हाणें सांगलें. मला आठवतात ते तुझे आणि माझे सुरुवातीचे राजकारणातले समाजकारणातले दिवस फारच कठीण होतं, परंतु अनेक वेळा नाव माझं पुढे यायचं पण खऱ्या अर्थाने सेनापतीपद रवीसकडे असायचं. कुळांचा संदर्भ आला, मुंडकरांचा संदर्भ आला, कसेल त्याची जमीन या तत्वाचा संदर्भ आला आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक या शब्दावरून आमची जी टर उडवली जायची
त्याची आठवण झाली. रवी नाईक गृह मंत्रालय कशें सांबाळटाले ते लोकांक अजूनय याद आसा. ताणें गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय केली आनी तांकां बंदखणीत दवरपाची जतनाय घेतली. ताणें खात्याक कारवाय करपाची पुराय मेकळीक दिली अशें आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें सांगलें. तांची मुख्यमंत्री पदा वेळची कारकीर्द, खास करून गृहमंत्री पद जे ताणें सांबाळ्ळें ताची आजूय लोक याद काडटात. गुंडांचे निर्धारण करणारे, तांकां गजाड उडयणारे, त्या वेळार कोण आमदार आसा मंत्री आसा हेवूय पळयलें ना आनी अत्यंत त्या खात्याक पूर्ण फ्री हात दिवन जी कामगिरी जाली त्या कामगिरीचो आजूय उल्लेख जायत आसता आणि फुडें उरतलो. मंत्री विश्वजीत राणेन रवी नायक हांकां आर्गां ओंपतना भावूक जाले. आपले बापूय आनी आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हांचो जीव फकत रवी नायकाक लागून वाटावला हाची याद ताणें करून दिली. गोंय राज्यान मंत्री म्हणून उलयना, पूण तेणी जे म्हाज्या जिवनान वेगळे तरेचें परिवर्तन केलें आनी म्हाज्या वडिलांक जेन्ना एकदां हार्ट अटॅक आयिल्लो तेन्ना तेणी विमानांतल्यान डॉक्टर हाडपाचे प्रयत्न केले आनी हाडून तेंचें जीवन वाचयलें. म्हणजे ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व आयज सगळ्या लोकांनी आपापली भावना व्यक्त केल्या. तेंची एक वेगळे तरेची मनस्थिती आशिल्ली. म्हाज्या वडिलां कडेन खूब येवन बसताले, चर्चा करताले जेन्ना ते मुख्यमंत्री आसले. पूण आयज याद येता रवी नायक हांचे दुस्मान कोणूच नाशिल्ले. तो एक उत्कृश्ट व्हॉलीबॉल खेळगडो आशिल्लो. राजकारणातूय ताणें हीच खेळाडू वृत्ती राखली. समाजातल्या पिडेस्त आनी उपेशीत लोकांचो आवाज लेगीत रवी नायक जाल्ल्याची याद महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीसान करून दिली. त्यामुळे गोव्यातले एक प्रमुख नेते म्हणून रवीजींचा प्रवास हा मी देखील बघितलेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं राजकारणामध्ये अजात शत्रू अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व ठेवायचं आणि हसत खेळत आपली राजकीय कारकीर्द पूर्ण करायची. रवी नायक हो आयच्या तरणाट्या खातीर एक आदर्श आसा. कूळ मुणकार ह्या प्रस्नाचेर ताणें खोलायेन विचार केलो. राजकीय फाटभूंय नासतना लेगीत तो पालिका नगरसेवक ते मुख्यमंत्री मेरेन पाविल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आमी पळयता की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात जे जे खाते तेंच्याकडे आशिल्ले तितून तेंचो योगदान हे खूब व्हड आसा. तांच्यांनी केल्लें काम हे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकांक सदोदीत याद उरतलें. विशेष करून अंत्रूज महालांतल्या लोकांक, फोंड्याकारांक आमी जाका म्हणटा की फोंड्यांत वेगवेगळ्या क्षेत्रात तेंच्यांनी केल्ली डेव्हलपमेंट ह्या सदोदीत कालांतरात आमी सदोदीत याद दवरतले. ब्रह्मानंद स्वामीक दिल्ले उतर सर्गेस्त रवी नायकान पाळ्ळें आनी तपोभूमी स्थापन केली. रवी देवाक परत परत उलो मारनासलो, पूण देवाचेर विस्वास दवरपी लोकांची इत्सा तो पुराय करतालो अशें ब्रह्मेशानंद स्वामीन सांगलें. काळात स्वामीजींनी या सगळ्या नेत्यांसमोर एक विषय ठेवला होता की आपल्या गोव्यामध्ये एक असं स्थान असावं जिथे सगळे येऊन शिकतील. सगळ्या प्रकारच्या आपल्या ज्या विद्या आहेत सनातन धर्मातल्या त्या शिकण्यासाठी एक उत्तम जागा हवी. तशी आपल्या गोमंतकात नाहीये. आणि तिथे तपोभूमी आज तुम्हा सर्वांना जी दिसते आहे त्याचा जो विषय चालू झाला तो या सगळ्या नेत्यांच्या समोर. आणि आपण सर्वांना सांगतो रवी सीताराम नाईक म्हणून आज तपोभूमी आज आपल्या सर्वांना दिसते आहे. त्यांनी शक्य नाही ती गोष्ट त्या काळात शक्य करून ठेवली आणि ब्रह्मानंद स्वामीजींना जो दिलेला शब्द होता तो त्यांनी पाळला. भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकला काकोडकर, रमाकांत खलप, प्रकाश वेळीप आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांक मोगो पक्षान तयार केले. फुडारपण कशें आसूंक जाय, लोकांनी संघटीत कशें जावचें, रवी नायक हाणें हें दाखोवन दिलें. रवी एक उत्कृश्ट प्रशासक आशिल्ल्याची याद वीज मंत्री सुदीन ढवळेकारान करून दिली. आज म्हाका खूब अभिमानान सांगप दिसता की भाऊ साहेब बांदोडकरा नंतर जे काही लोकनेते तयार जाले तातूंत ताई आसा, प्रताप सिंग रावजी राणे आसा, रवी नायक आसा, रमाकांत खलप आसा, प्रकाश वेळीप आसा.
हे सगळे लोकनेते हे मगो पक्षांतल्यान जन्म जालो आणि त्या खातीरूच जेन्ना काम तांचे बरोबर करता आसतना मार्गदर्शन हे खूब मोठें आशिल्लें. तांची भाशणां करपाची सुद्दां हे वेगळीपण आशिल्लें आनी रवीच्या हातूंत एक समर्थपणे त्याग करपी मनीस आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कमनीदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक गिरी कमनीदादीन खर विरोध केला. हे विशींचो थाराव घेतिल्ल्याचे गिरी कमनीदादीच्या वांगड्यांनी सांगले. कमनीदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करची न्हय अशें तांचें म्हणणें. आयतारा गिरी कमनीदादीची सर्वसाधारण बसका जाली. कमनीदाद ऑफ गिरीची जनरल बॉडी मिटींग ठरयल्ल्या त्या प्रमाणे जाली, बरे भशेन जाली आणि कांय निर्णय जे आमी प्रस्ताव मांडलेले ते सगळे मंजूर जाले. त्या प्रमुख हितून कितें आशिल्लें इज दॅट आमी जो सरकाराचो बील आशिल्लो लास्ट असेंब्लीन 39 ऑफ 2025 इलिगल कन्स्ट्रक्शन्साचे रेग्युलरायज करपाक कमनीदादीच्या जाग्यांचेर ताचो कमनीदादीचो निशेध आसा आनी आज प्रस्ताव मांडून तो प्रस्ताव मंजूर जाला. आमच्या मेंबरान एप्रूव केला की असली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जांचेर आमची कारवाई चालू आसा ते खंयच्याच सर्कमस्टान्सीन लिगलायज करपाचें ना. घरां हे कित्याक सरकाराचे फक्त घरांचेर आसा. घरां ही लिगलायज करपाची हे आमच्या जनरल बॉडीन अपोज केला. आतां कितें आसा ताचेर ऑनरेबल हायकोर्टाची 2 डिसिजन 1 एप्रील 2025 आणि 6 मार्च 2025 2 रीट पिटिशनाचेर 3 सुओ मोटो ऑफ 2024 and 38 ऑफ 2024 ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालयान तेजेर एक ऑर्डरी पास केल्या की सरकारी ऑफिशलांक जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जावं पंचायत जावं एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमनीदाद तांचेर कितें कारवाई जाल्या आनी कितें कशी कारवाई करपाची तें डिटेल तांणी हायकोर्टान दिलां. आतां तांणी हायकोर्टान रिपोर्ट्स मागयल्या की त्याचेर वयर कितें कारवाई जाल्या आनी जावना. सो आमी आतां ते विथ द एडमिनिस्ट्रेटर फॉलोअप करता. आमच्या नदरेक तरी इलिगल घरां ना, पूण आमी एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑल गोवा कम्युनिटीज दॅट सच मॅटर्स शूड नॉट बी लिगलायज्ड. आमी नॉट ओन्ली वी आर ओपोजींग द बील, आमी तेंको दिला दुसऱ्या कम्युनिटीनी जे हायकोर्टान गेल्या की ह्या रीट पिटिशनाक आमी भाग घेवन ताका तेंको दिवचो. असली घरां तर तांचो रिक्वेस्ट तांचो ते आमी परत आमच्या कम्युनिटीचे जनरल बॉडी मुखार मांडटले असले डिसिजन. एक तरी घरां काय अजूनय येवंक ना, पूण हेचे फुडें कितें घरां येयत जाल्यार आमी तेजेर निर्णय. राज्यांत अंदू शेतकारांचेर संकश्टाचे वीज कोसळ्ळां. ताळगांव शेतकारांच्या पोटार तर हावळ आयल्या. रोयिल्लीं शेतां चड पडिल्ल्या पावसाक लागून पिड्ड्यार जालीं. आमी 2000 चौखण मिटर वाठारांत शेतां कसयलीं खरीं, पूण फकत सुमार 200 किलो भात मेळिल्ल्यान शेतकारांनी दुख्ख उक्तायलां. पावस हो शेतकारांक जायच, पूण चड पडिल्ल्या पावसाक लागूनय शेतांची बरीच नाशाडी जाल्ली पळोवपाक मेळटा. अंदू चड पडिल्ल्या पावसाक लागून ताळगांवच्या शेतकारांक खूब त्रास सोंसचे पडले. अदीमदीं चड पावस पडिल्ल्यान आमची पिकावळ नश्ट जाल्या. तालिगांवच्या शेतकारांनी 2000 चौखण मिटर वाठारांत शेती केल्या खरी, पूण तातूंतल्यान फकत 200 किलो भात मेळिल्ल्यान हुस्को उक्तायत. दर वर्सा अशाच समस्यांक तोंड दिवचें पडटा अशें दुख्ख तांच्यांनी उक्तायलां. आयकात तांचे उतफर्के. कशें कितें कितें म्हणटा प्रॉब्लेम व्हडलो काय जावना. हय, पूण मदीं मदीं पावस पडटा तेजो कितें म्हणजे लायक इफेक्ट जाता तुमच्या शेताचेर बीन? जाता. हय जाता, इफेक्ट जाता. म्हणजे कितें जाला ह्या वर्सा तुमकां इफेक्ट? ह्या वर्सा पावस चड येयलो आनी ते रोयलेले ते हे जाले बुडोन उरले भितर. हां हां हां. आनी सगळे कुसले. ओके. थोडे मेवले थोडे गेले चड पावस. कितले सुमार तुमी आतां हे केल्लेले? आमचे आसतले 2000 स्क्वेअर मिटर. हां, तेतूंतले आतां कितले मेळ्ळा तुमकां भात? आमकां मेवला एक 200 किलो सुमार. ओके, पण चड कितें नुकसाण जालां हे पावस मदीं मदीं पडटा तातूंत काय? हय, नुकसाण म्हणल्यार एकशे जावपाक जाले 1000 किलो ते 200 किलो जाले. हां, ओके. पूण म्हणजे अशें वर्सान वर्स जाताले काय ह्याच वर्सा जाला? ना, जाता वर्सान वर्स जातात. हां, ओके.
ओके पूण मदीं मदीं पावस पडटा तेजो तुमकां सारको प्रॉब्लेम तर हय पावस पडलो म्हणटा बुडानूच रावताले न्हू हय मागीर परत रोवपाक टायम जाला आनी चरवो घालूंक मेळनालो मागीर खूब टायम जाला हरशीं अशें जातालें वर्सान वर्सा काय ह्याच वर्सा जाला ना केन्ना केन्ना जाता तशें ओके हां 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 पावस चड जाला म्हणटा चरवो बी काय जायना ओके ओके आतां कितें जाला आतां तशें शेतां ना न्हू हो कितले तर नुकसान कितले जाला आसतलें तुमकां आं ओके कितले दीस तुमकां ते सुकोवचे पडटा 3 दीस ओके कितले आनी कितले दीस सुकोवंक जाय तर आयज काबार आयज तुमी घरा व्हरपाची गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी खाला येवपी घरां आनी शेत जमनींच्या मालकी हक्का खातीर नव्यान केल्ल्या अर्जांक अणसरून आता रोखडीच सर्वे करतले अशी माहिती कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो कायदो सल्लागार आदवोगाद नारायण नार्वेकर हांणी दिली. सर्वे करतना लोकांनी सादूर रावन सर्वे विशीं जतनाय घेवची असोय उलो तांणी मारलो. मयेच्या ज्या नागरिकांची कस्टोडियन प्रॉपर्टीत 15 ऑगस्ट 2014 पयलीं घरां बांदल्यात त्या घरांचो आनी शेत जमनीचो मालकी हक्क मेळचे खातीर मयेच्या लोकांक अर्ज करपा खातीर 90 दिसांची मुजत दिल्ली. हे मुजतीत आयिल्ल्या अर्जांची छाननी करून आता घरां आनी शेतांचे सर्वे करतले अशी माहिती कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो कायदो सल्लागार आदवोगाद नारायण नार्वेकर हांणी दिली. मये कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या बद्दल जे सनदी आहा तेच्या विशीं 2 उतरां कळोवंक कशी दिसता. लास्ट डेट जी 7 ऑक्टोबर 2025 जवळ 796 फॉर्मां सॉर्टिंगाक गेली. हितूंतली 298 घराची सनदी आहा आनी 496 शेताच्या जमनी बद्दल आसा. आनी आतां फुडलो प्रोसेसा बद्दल एक 2 उतरां काळजीची अशी सांगूंक कशी म्हाका दिसता. पयल्यान पयलीं सॉर्टिंग केल्या नंतर जवळ 179 मामलेदार ऑफिसा कडेन जाल्लेली आसा. ती मामलेदार ऑफिसा कडेन वयता आनी मामलेदार ऑफिसा नंतर नोटिशी वयतल्यो ज्यो कोणाक आसा म्हणजे फस्ट कम फस्ट गो अशें आसतलें. ते नोटिशी जेन्ना येता तेन्ना तलाटे कडसून येता नोटीस आसता ती जी कोणाक येयल्ली आहा तेणी मेन काळजी घेवपाची की नोटीस येता ते दिसा तेणी जेन्ना सर्वे कळयल्लो दीस आसा ते दिसा हजर रावूंक जाय. आनी हजर रावन हे दोनायकूच शिटकावणी घराच्या बद्दल आनी शेताच्या बद्दल. घराच्या बद्दल शिटकावणी अशी की आपले घराची एरिया तेंच्यांनी दाखोवपाची. दुसरी आतां शेताची जवळ 496 एप्लिकेशनां पावलेली आसा. आनी म्हाका सांगूंक दिसता शेताचे जेन्ना मेजरमेंट जातले तेन्ना पर्सनली हजर रावन आपले बाउंड्री आहा ती खरे जेन्युइननेस तुमी फॉलोअप करा. नाजाल्यार परत फावटी मारची पडटली. आपली बाउंड्री दाखयात. शेजारी कोण तुजो आहा तेकाय जाय जाल्यार आपयात आनी ती सर्वे करून घेयात. आनी दुसरी गोष्ट तुमचे तेगे एक प्रायवेट जमीन आसतली त्या प्रायवेट जमनी बद्दल मेजरमेंट करूंक लावनाका. तुमची जी बाउंड्री आसा आनी ते तेंचे कडेन ऑलरेडी रिकॉर्डाक आसता त्यो बाउंड्री तुमी दाखयात. आनी जितकी शेतां आसा जेका एप्लिकेशन केला तेजी तुमकां नोटीस येतली ती नोटिसी आसा पर्सनली हजर रावन ते काम करून घेयात. आनी दुसरी गोष्ट एक म्हाका सांगूंक दिसता की समज एक 15 दीस जाल्या नंतर नोटीस जर येवंक ना जाल्यार नोटीसच्या संबंधीत तलाट्या कडेन चवकशी करा किंवा मामलेदार ऑफिसान किंवा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन चवकशी करा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.